बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. हो शुभ वेळ जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. आमचो आयचो विशय पूण हिणें आपल्या ghoribponnantलें काडून आसलें तितलें घालें. व्हडा भोगतीन, भावार्थान आनी मागणेच्या मनान हो थोडो वेळ आमी जेजू सांगाता सारूंक आमचीं काळजां मनां शांत करुया आनीक जेजूक आमचें मोदें घेवूंक तयार जावया. जेजूक आमचें मोदें येवकार दिवंक गीत गावया साक्रामेंतांत रावलोल्या आर्त तटीवान. Sakramentan raulolia mogacha Jesu. Sakramentan raulolia mogacha Jesu. Ulpai amci kasa tuja semoga Bogu ami tuka sasnacha sasna. Ulpai amci kasa tuja moga Bogu ami tuka sasnacha sasna. Muncia soiban Hallelujah Devacha Puta Muncia soiban Hallelujah Devacha Puta Bosoi amka tuja jeuna mesa Saucia ami kori devaci burgi bosoi amka tuja jeuna mesa Saucia ami kori devaci burgi. Po mogacia Jezu,
उंड्याच्या रूपान ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. स्वर्ग संवसाराचो दोनी आनी देव जावनूय तूं आमचे मोदें आमच्या सांगाता रावलोय. आमच्या पातका पासत तूं कुर्सार मेलोय आनी तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जिवंत जालोय. आतां तूं आमच्या सांगाताक वेळ सारूंक ह्या साद्या उंड्याच्या रुपान आमचे मोदें हाजीर आसाय. हें तुजें व्हड मोगाचें देणें आमी ओळखून घेता आनी व्हडे काल्तिकायेन आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्काराक गीत गावया. आरफो बापाच्या एकल्यास पुता. बापाच्या एकल्यास पुता सोर्गीच्या बोलीस राजा स्वर्गार्ताव देवून आयलाय संवसारांत मातूक आलाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. वाचुरा स्वर्गार रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार उंड्याचे घेतले रूपने जालोय तूं जेवण आमची. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. जेजू कोरेंस बरेपणाचो सागर आमकां सदांकाळ खुशाल दवरूंक तो वावुरता. आमकां आमच्यो गरजो तो फावो करून हे संवसारी यात्रेंत आमकां आदार दिता. आमचें जिवीत आमचो वेळ आमची अस्मिताय आमचे गूण आनी हेर साबार देणी जेजू तूं आमकां बसयताय. ह्या वेळार आमी
आमचो थोडो वेळ शिजूक दिनवासून आनी आर्गां दिवंक सारुया. वाकाडणे एक गीत गावया. तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो रोसणार, तूंच म्हजो दोनी, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूं जेजू उजवाड म्हजो सांडलेल्या आलाशिरो विस्वास, तुजेर म्हजो देवता. तूं जेजू किल्लो म्हजो मोग आनी तुजे वसलो धांवून तुजे सोरशीं येता. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो रोसणार, तूंच म्हजो दोनी, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूं जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोपाक, तुज्या संतोश कितलो. तूं जेजू राय म्हजो कुरपेचो सोमतीचो तारूख म्हज्या जिविताचो. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो रोसणार, तूंच म्हजो दोनी, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाकाडणी तुका काळजांत हांव. वाकाडणी तुका काळजांत हांव. देवाचें उतर आमकां शिकवण दिता. जिवितांत मार्गदर्शन आमकां फावो करता. तर हेच देवाचें उतर आमी आतां आयकुया.
मार्कूचें शुभ वर्तमान 12वो आवेसवोर वळी 30:8 ते 40:4. आनी आपले शिकवणेंत शेजू तांकां म्हणटालो, धर्मशास्त्र्यां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावळी घालून भोवूंक, टिट्यार आपणाक मानान केल्ले लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी शेवणाक पयल्यो स्वात्यो धरूंक तांकां जबरूच बरें दिसता. लांब मागण्याचें सोंग घेवन विद्वांचीं गोरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्यावन अदीक घोर सोटी आसतली. देव मंदिरांत धर्मदानाचे पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेन दुडू घालता तें जेजू पळोवन आसलो. आनी सोबार गिरेस्त मनशां खूब दुडू घालतालीं. तेन्ना एक गरीब दळदिली विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तातूंत घाल्ले, म्हणजे 1 पाव. आपल्या शिसाक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेन दुडू घाल्ल्यात त्या सगळ्यां परस हे गरीब विधवेन अदीक घालें. तर सगळ्यांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या ghoribponnantle काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पुरियान. देवाचें उतोरें. कोरिंतकारांचे दुसरे चिठीन 9 आवेसवरान 7 वळीन आमकां मेळटा. हास्त्या तोंडान दितात ताचो देव मोग करता. ही वळ आमी जायते पावट वाचल्या वो आयकल्या आसतली. तोबिताच्या पुस्तकांत 12वो आनी 13वो आवेसवोर आमकां तोबीत आनी ताच्या पूत तोबियास हांची खबर मेळटा. तांची आमी देख घेवंक गरज. आपल्या बापायच्या उतराक मान दिवन आपले यात्रेंत आपलो सांगात करतल्याक अनवळखी इश्टाक तोबियास आपल्यान जोडून हाडलोल्याचो अर्दो वांटो ताका दिता. ताच्या ह्या उदारपणा आनी बरेपणाचो इनाम कसो देवदूत राफाएल आपली अस्मिताय तांकां उगडापी करता. आनी देवाचो अदीक आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर ओतयता. उदारपण आनी उदार मन आसप एक व्हड देणें, कित्याक सगळ्याक ती मानवतात. आयच्या माकूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एक गरीब विधवा अस्तुरीची खबर मेळटा. ती धर्मदानाचे पेटीन आपली देणगी घालता तें जेजू पळयता.
आनी आपल्या शिसांक तो आपोवन सांगता की हे गरीब विधवा अस्तोरीची देणगी व्हड मोलाची. कित्याक तिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तेंय बी घालें. आमकां ओगलें दिवंक सोंपें जाता. जायते पावट तेवूय आमी गुणगुणून दिता. जशें जेकोबाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, बरें आसा तितलें एक संपूर्ण वरदान वयर तावन आमकां येता. देवा तावन तें आमकां देंवता. आमचें जिवीत, आमची अस्मिताय, आमचो वेळ, आमची गिरेस्तकाय जावं आमचे तरेकवार गूण हें सगलें देवाचें देणें म्हूण आमी विसरता. ही सगलीं देणीं आमकां देवा पासून येता म्हूण समजून आमकां उदार मनाचीं करूंक आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमकां आयतें मन मागुया. खोशे मनान चिकोन गरीब कोरेंस पागी सोर्गीचें राज तांचें. काळजान चिकोन दुलोप घालती कोरेंस पागी प्रितूम तांचें दायज जातोलें. करचें वता सोवें आमकां उदार काळीज फावो कर म्हूण मागून आमचे काळजांतले आवडे आमी देवा मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो, जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. सगलीं म्हणुया, जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी गरीब धाकट्या सोवें उदार काळजाचे जावंक आनी तांचे बरेपणा पासत उपाय घेवंक बापा लागीं मागुया. सोबाब, जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. आमच्या भारतांत तशेंच संवसारांत खूब लोक उपाशी मरतात.
आमच्या सरकारी मनशांनी गरिबां खातीर केरीत वावर करूंक आनी तांकां फावो त्यो सवलती फावो करूंक तांकां उदार मनाचे कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. गरजी वता थंय आमी उदार जाता तेन्ना देवा सोवें आमी आमचो मोग दाखयता म्हूण आमचे काळजांत गोट रिगोवंक आनी आमी आमकांच उणें करून गरिबां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक आमकां उदार कर म्हूण मागुया. सोबाब जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. दुर्बळकायेच्या बारान चेपलोलीं मनशां आपले दुर्बळकायेंत लेगून देवाचेर पातयेवंक देव आपलो केरीत मोग करता म्हूण जाणो जावंक आनी देवाच्या आनी आमच्या आदारान हे दुर्बळकायेंतलीं तीं भायर सरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. सोबाब जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. हांगा हाजीर आसलेल्या दर एका बाबार्थ्यान आपले काळजांतले आवडे चिंतना हुस्के गरजो आनी हेर कसलेय प्रश्न जी घेवन आयल्यात तांचेर देवाची खुशी जाल्यार ते तांकां फावो जाव म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब जेजू पेल्या सोवें उदार जावंक आमकां शिकय. सगळीं दिबी घालुया. आमच्या काळजाचे हुस्के एकठांय करून जेजून शिकयलोलें मागणें आमच्या बापाक आमी उबारुया. सगळीं बरोबर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमेन.